आणि बाकीचे सगळे आमचे जे लोक येयला त्यांचे हांव स्वागत करता। एमर्जन्सी सेंटराची हांगा गरज असली, हे हॉस्पिटल तुम्ही हांगासर पळयता, हॉस्पिटल चालू जाले मातशें लेट जालो कितें जालें सगळ्यांक खबर आसा, कोणाकडे काय लिपलेलें ना आनी कित्याक जालें। आणि आमदार स्वता कसो ह्या हॉस्पिटलाक मॉनिटर करता आणि ज्यो ज्यो गोष्टी आसा आत्ताच दादीन उलयलो, जे RMD आसा ते PHC सुद्दां करपाक, कित्याक आतां कुशावती डिस्ट्रिक्ट जाला, सो कुशावती डिस्ट्रिक्ट हेका पळयत जाल्यार हांगा PHC ची गरज आसा आणि ते आमदार करतलो। म्हणजे आमकां तेणें आश्वासनय दिल्लें आहा, फुडें आमदारान जी आश्वासनां दिल्ली की हांगा एमर्जन्सी केअर सेंटर करतलो आणि ते तेणें करून दाखयलें, सो तेज्या खातीर ताळयो मारपाच्यो। तेणें विथीन 1 मंथ हांगा करून दाखयल्लें आसा। ते सोडून 108ची सेवा तुमकां सांगलेली आणि एक जाय तीही त्यांनी त्यांना दिल्ली। आणि हर्ष वॅनाची एक मागणी आसली पंचायतीच्या कडल्यान ती, आणि 10 ते 15 दिसान आमदारच दितलो। सगळे जी फॉर्मेलिटी आसा ती सगळी केल्ली आसा। कुळेगाव पळयतना आमी जे मॅनिफेस्टो 2022 जाव किंवा झेडपीचे इलेक्शन जाव, कुळे गावान जे आमच्याकडे जातले, आमदाराकडे जाव, हांव झेडपी म्हणून जाव, सरपंच म्हणून जाव, ते कुळे गावा खातीर आमी करतले। कित्याक कुळे गाव हो आमचो आवडतो गाव। हांगा दुधसागराचे देवळा, गणपतीचे देवळा, साईबाबाचे देवळा, सातेरीचे टेम्पल, हांगा चर्च, मस्जिद, हांगा सगळे समाजाचे लोक रावता, गोरगरीब जनता रावता, आणि तेज्या खातीर आमी सदांच पुढाकार घेतले। आणि कुळे गावाची आमची जी पंचायत बॉडी आहा, जे 9 पंच आहा, ते दुसऱ्या खातीर जे आपल्या हेच्या खातीर सातत्यान बरें काम करता। हेच्या पयलीं कुळ्यान ग्राउंड इतली वर्सां थंय आसा, तो 5 कोटीचो ग्राउंड आमच्या भाऊच्या आशिर्वादान पास जाल्लो आसा। सो ग्राउंड जावन एक पंचायत बिल्डिंग ते 2007 कोण तरी आमदार हांगासर सामको पयशावाल्लो जाल्लो, पण ते बिल्डिंगेक तेका चिरे तितलेच काडले तेणे, फुडें तेच्यान काय करूंक जावना। ते 5 कोटीचे काम भाऊ करून दाखयतलो। आणि थोड्याच दिसान आमी हांगासर दोन्ही फाउंडेशन स्टोन घालपाचे, ग्राउंडाचे तशें पंचायतीचे। बाकीचे विविध कितें इश्यू आसा ते आमी सामके सातत्यान पळयता, आमचे सगळे हेचे लक्ष आसा। आणि कुळेकारा खातीर आमदार जावं, हांव जावं, आमचो मोहन जावं, पंचायत जावं, जशी हांगा 24/7 एमर्जन्सी सर्व्हिस आहा, तशें कुळेकारा खातीर आमी 24/7 सदांच अवेलेबल आसतले। इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं। ही हरशीं आमी कितें म्हणटा, हेल्थ इज वेल्थ म्हणटा आमी, पूण हांगा कितें आसा खबर आहा तुमकां, हांगा टायम इज हेल्थ जाला। कसो तो सांगता, दोतोरान तें एक्सप्लेन केलें तुमकां बरे भशेन की आमचे कडेन थोडो टायम सुद्दां जर कितें जालें जायत जाल्यार जो टायम ट्रॅव्हलिंगाक जो पळय आमी पळय हें करता, वेस्ट करता, तो टायम वेस्ट जावचो न्हू। त्या खातीर हांगा 24 तास सर्वीस उपलब्ध जाली। आनी प्रायमरी ताका समज जर ट्रिटमेंट मेळो जाय जाल्यार मनीस स्टॅबिलायज जावपाक चान्स पडटा, आनी तें स्टॅबिलायजेशन काम करपाचें हो हेल्थ सेंटर करतलो। आनी हें जें पळय येयलां आमचे कडेन, हो सेंटर जो पळय हांगा येयला आनी फेसिलिटी पावल्या, ती आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे यांचे जे पळय कार्य आसा की हेल्थ केअर इन द विलेजीस, हेल्थ केअर एट द डोर स्टेप पळय म्हणटा, त्या तेंच्या विचारांतल्यान हे हांगा हेल्थ केअर सेंटर जाल्लें आसा। एक विशय तुमकां मुद्दाम करून सांगतलो की फाटले 1 म्हयनेभर जेन्ना हांगा विशय खुबशे अडचणीचे जाले आमकां कोणाक लोकांक, तेन्ना आमचो विनील बाब आसा, विनील बाबाक हांव विसरलो नांव घेवपाक, तर एक विशय घडले 2-3 तेन्ना इमर्जन्सी एक आमी नोट घातलो कोणा मुख्यमंत्र्याक, तेणें 24 वरां भितर सांगलें की आपूण ही फेसिलिटी तुमकां प्रोवायड करतलो म्हणून। आनी बाकीचे जे सगळे रेडी करून तिथे सगळे हे जे इन्स्ट्रुमेंट्स जे पळय आसा पळय न्ही, ते सगळे बसोवपा लागून एक दीस डिले जावपा नाका म्हणून आमी तांकां सामकी सांगलें की इमर्जन्सी सेंटर करता, इमर्जन्सी करा, ताजो उपयोग जावपा जाय। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो सेंटर जो पळय आसा पळय न्ही, हांगा आमचे MRI ग्रीन हेल्थ सर्विसीस पळय आसा, तेंचे सगळ्यांचे हांगासर सर्विसीस आसतल्यो। एक सगळ्याक म्हजी विनंती आसा, लक्षांत दवरा की हे लोक जेन्ना पळय आमकां सर्वीस दितले तेन्ना त्या स्टाफाक कोऑपरेट करप सामकें म्हणटा तें अत्यंत गरजेचें आसा। 24 तास जेन्ना पळय मनीस काम करता आनी 24 तास फॅसिलिटी अवेलेबल करता, तेन्ना त्या मनशा कडल्यान कशे पद्दतीची सर्विसीस घेवप आनी तेंचे कडेन कित्याक कोऑपरेट करप, हें थोडेशें डॉक्टरान तुमकां जें पळय आतां पळय सांगलें पळय न्ही, ते कोऑपरेट केलें जाल्यार सगल्यो गजाली जातल्यो। हांव चवकशी करतालो तो भितर, ताका विचारलें, आमची ती नर्स आसा ताका विचारलें की बाय तुमचे कडेन हें आसा काय म्हणून, कितें स्नेक बायट बी जालें जाल्यार कितें आसा काय म्हणून तुमचे कडेन, ना जाल्यार म्हाका सांग म्हणून सांगलें। आनी तुमी सुद्दां जे पळय गजाली हांगा जे पळय अडचण पळय येता पळय न्ही,
त्या अडचणीक समज जर तर एक व्हॉट्सॅपाचेर सुद्धा मेसेज घातली जाय जाल्यार ते सर्विसेस प्रोवायड करपा लागून सदैव आमचे सरकार जी लिडरशीप आसा लोकांक हेल्थ केअर कशें पावपाचें लोकां पर्यंत तें करपाक म्हणजे ते तयार आसा आनी तत्पर आसा. एक गजाल मुद्दाम करून तुमकां हांव सांगतलो की दोतोर आसलो म्हणून दोतोराकच कित्याक दोतोरान 24 तास सर्वीस करची अशी अपेक्षा आमची आसता. त्या खातीर दुसरो मनीस जो पळय आसता ऑल्टरनेटीव तेकाय आमी थंय कितें करचें पडटा, कॉपरेट करचें पडटा. आमकां दिसता की दोतोरान आनी कांय ना, 24 तास आमकां आपल्याच्या फुड्यार रावपाकूच जाय दोतोर. तो कसो मॅनेज करतले आमी की ह्या 8 वरां खंयचो दोतोर, दुसऱ्या 8 वरां खंयचो दोतोर, तिसऱ्या 8 वरां खंयचो दोतोर, त्यो सर्विसीस प्रोवायड करपाक जाय. आता थोडोसो विशय जो पळय न्ही ह्या आमच्या RMDचो. पण भवनानी एक गोष्ट सांगली की हांगसरले आमचे जे कोण 4 स्टाफ आसा सध्या घेतलेले आसा ते आमच्याच गांवचे आसा आणि प्रॉमिस करप आणि कंप्लीट करून दाखवप हितून खूप डिफरन्स आसता. ते आमच्या दोळ्या मुखार दिसता सगळ्यांक. आणि सगळ्यात पयलीं भाऊ तुमकां थँक्यू म्हणटा हे आमकां ओपन करून दिल्या बद्दल. तशेंच आमचे दोन्ही झेडपींकूय थँक्यू म्हणटा टायम काडून हांगा येयल्ल्या बद्दल. तशेंच आमचे पंचायतीचे सगळे मेंबर, आमचो सरपंच, डेप्युटी सरपंच, मागीर तशेंच म्हाजे वांगडाचे पंच सगळे अनिकेश, शाईश, प्रसाद, बेनी, अश्विनी सगळे जाण थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी सदांच म्हाका सपोर्ट केला की ही कामां करता आसतना. तशेंच डॉक्टर संजयानी आमकां ब्रीफ केल्लें आसा. तशेंच आनी आमचो हांगसर एक सुनील सर म्हणून आसलेलो तेका हांव 2 दीस हांगसर फॉलोअप घेतालें. हांव सरपंच, आमचे बाकीचे पंच मेंबरूय येताले पळयतालो. तेकाय तेच्या सगळ्या स्टाफाकूय हांव थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी इतली मेहनत घेवन हें सगळें काम केले बद्दल. तशेंच हांगा आमकां हे प्लेस दिवपा खातीर आमचे यादेंद्र भाई तशेंच विष्णूभाईनूय बीन हें दिल्लो आसा, जागो दिल्लो आसा, तेंकाय थँक्यू म्हणटा. तशेंच हांगा जमिल्ले सगळे आमचे ECG सेंटर आणि एमर्जन्सी सेंटराच्या उद्घाटन समारंभाक आमच्या मध्ये हजर आसा आमचे मतदारसंघाचे लाडके आमदार तसेच गोवा SLMचे सभापती डॉक्टर गणेश गांवकर, तसेच आमचे धारबांदोडा तालुक्याचे ZP मेंबर बाब रुपेश देसाय, तसेच आमचे सावडेचे ZP मोहन गांवकर यांचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. तसेच हांगा मुद्दाम आयिल्ले आमचे डॉक्टर मंजुषा गावडे हे आमचे हेल्थ PSC धारबांदोड्याचे इन्चार्ज आसा. तसेच आमचे संजय तामेकर आमच्या गांवचोच डॉक्टर आसा. तसेच स्वराली मामलेकर हेय डॉक्टर हांगा आसात. बाकीचे सगळे माझे पंच वांगडी आसा, डेप्युटी सरपंच नेहा मडकयकर, अजय बांदेकर, सोनम दहीफोडे, प्रसाद, अनिकेत, साईश, बेनी, तसेच मोलेंचे सरपंच बाब विठोबा मयेकर, तसेच पंच आसतलो बाब कपिल, मंडळ अध्यक्ष कपिल नायक पंच आसा. तसोच गुरु धारबांदोड्याचो पंच आसा. तसेच बाकीचे माझे सगळे गांव चड काय उलोवपाचो ना. म्हाका आतां ज्या प्रमाणे सांगला त्या प्रमाणे हांव एक ड्युटी करता म्हणजे तिस्कार प्रायमरी हेल्थ सेंटर गेली 8 वर्सां. सो आमी आमच्या गांवचे जेन्ना लोक येता तेन्ना हांव प्रत्यक्षान पळयता की ते कशा परिस्थितींनी कशे येता ते. सो जर कितें आतां हांवें कित्याक लागून हे एमर्जन्सी सेंटर चालू केला की कोण सांगता की PHCचे काम आसात. PHC ओपन करपाक सारखे ताका खूब कितें स्टाफ आनी हे ते आसा ते जातलेच. पूण तेज्या पयलीं भाऊन आमकां हे सपोर्ट करून हे एमर्जन्सी सेंटर हांगा कुळ्याक केले. सो तेजो उद्देश इतलो आसा की लोकांक जे आतां म्हणटा की हांव प्रायमरी स्टॅबिलायझेशन, जर कोण आतां तुमच्या घरा कडेन बी सपोज कोण घोळ येयली जाल्यार तुमी कितें करता, 108 हाडून डायरेक्ट तिस्कार घेता. पूण तो टायम जो विंडो पिरियड जो आसता तो मिपण आसता. त्या पयलीं त्या टायमान आमी कितें करूं शकता हांगा. जशें की हांगा आयलो सपोज पेशंट जाल्यार पयलीं शुगर चॅक जातली, तेजे BP चॅक जातलो, तेजे सॅच्युरेशन चॅक जातलें, ऑक्सिजन सारकें आसा काय ना, ECG जातली. आनी आमकां सांगल्या त्या प्रमाणे हालींच की आतां आमी इंजेक्शन डॉग बायट सुद्दां अवेलेबल, एंटी स्नेक वेनम सुद्दां आतां गांवांनी तुमकां खबर आहा खूब स्नेक बायट केसी वाडलेले आसा ह्या दिसांनी, पावसाचे दीस जाल्ले आसा. त्यो सुद्दां फॅसिलिटी हांगा थोडक्याच दिसांनी येतल्यो. सो मेन उद्देश ह्या सेंटराचो असो की प्रायमरी स्टॅबिलायझेशन, हांगाच्यान स्टॅबिलायज करून पेशंट तिस्कार वयतलो. सो आमकां अशा परिस्थितीन पेशंट मेळटा की बाय दॅट टायम एक कोणा अर्दे वर सुद्दां इम्पॉर्टंट आसता पेशंटाक. त्या अर्दे वरान खूब कितें मनशाच्या बॉडीन चेंजीस जाता जो पर्यंत तो तिस्कार पावता. सो उद्देशान हांगा हे सेंटर केल्ले आसा. आनी ह्या सेंटराचो गोळेच्या आनी आमच्या सगळ्या धारबांदोडा मोलेच्या आनी हांगा शिगांव सगळ्या वाठारांनी ह्या लोकांक ह्या सेंटराचो खूब अनुभव आनी लाभ घेवचो तेंच्यांनी. आनी लोकांनी तितलेच हांव मागता की एक रिक्वेस्ट सगळ्या तेंच्यांनी लोकांनी बरें कॉपरेट करपाचे. सगळे पंच सरपंच बी आसात आमच्या वांगडा आनी अशें करून हे बरे तरेन हे सेंटर चलया. थँक्यू.